स्वताक नष्ट करपी हातांक लेगीत फूल परमळान भरता. इतलो मोग, त्याग, निस्वार्थ आमकां फुलां भितर पळोवंक मेळटा. फुलांचे हे गुण जर आमी आमच्या जिवितान आपणायले जाल्यार आमचेच न्हय तर सरभोंवतणच्यांचें जिवीत लेगीत परमळीत जातलें. ह्याच फुलांचे गुण स्वता भितर किल्लायल्ले कवी रामकृष्ण जुवारकार आपणाचे फुलांचो कवी हे कवितेंतल्यान आपणाचो मोग आनी परमळ भरभरून आमकां दिता, आपणाच्या पेल्याक दिता. फुलांचो कवी कविता क्रमांक 25. हांव फुलांचो 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 कवी रे, ना दुस्वास मनी सुवास म्हजो फुलांचो स्वभाव रे. फुलांचो कवी आशिल्ल्यान फुलांचवरी तांचे भितर कोणाचोच दुस्वास, कुसडेपण वा कोणाच बद्दल वायट विचार नान. कवीच्या मनांत सुवास परमळ आसा, ते सदांच दुसऱ्यांचें बरें चिंता. अशे तरेन फुलांचो आनी कवीचो स्वभाव एक सारको आसा, एकामेकाक जुळपी आसा. फुलां दिता म्हज्या धन्याक, दिता फुलां तुमकां सगळ्यांक, खोस दिवंक सगळ्या जिवांक, सुखावता म्हजो जीव रे. भुरग्यांनो, आमचो धनी कोण? हय, आमचो धनी म्हळ्यार देव. जाणें आमचीच न्हय तर हे पुराय सोबीत सृश्टीची सैमाची निर्मणी केल्या. हे जिवीत आमकां एक देवाचें देणें. ह्या जिविता पासून आमी जें कितें बरें वायट करतात तें आमचें देवाक देणें. कवीन फुलांचे गूण आपणायल्ल्यान ताचें जिवीत परमळीत जालां. ह्याच परमळीत जिविताची भेट कवी सगळ्यान पयलीं देवाक करता. तशेंच हे तांचे त्यागी मोगान भरिल्ले परमळीत जिवीत दुसऱ्यांचे सेवे खातीर भेटोवन तांचो जीव सुखावता, धादोशी जाता. घेयात तुमी हार तुरे, भोवमानांक भोवच बरे, दियात मान घेयात मान, व्हरात तुमी फुलां रे. जाय ती रंगरंगयाळी फुलां गुंतून आमी तांचे पासून हार तयार करतात. तशेंच वेगवेगळी फुलां एकठांय करून सोबीत तुरे करतात. म्हळ्यारूच जाय तो त्याग, मोग, परमळ एकठांय करून तांचो हार वा तुरो करून आवडीच्या मनशांच्या गळ्यांत वा हातांत दिवन तांचो आमी भोवमान करतात. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक रेस्पेत मान दितात तेन्ना तोच रेस्पेत मान आमकांय मेळटा. कवीचे फुलांच्या गुणांनी भरिल्ले गूण आमी आपणावन दुसऱ्यांक रेस्पेत मान दिवुया अशें कवी आमकां सांगूंक सोदता. सोब बरी फुलांक म्हज्या, सुट्टा परमळ धाय दिकांक, घेवन आयलां फुलां तुमकां, हांव फुलकार कवी रे. कवीची फुलां सोबीत आसून ती वेगवेगळ्या गुणांनी भरल्यान. म्हळ्यार कवीचें जिवीत सोबीत आसून वेगवेगळ्या गुणांनी नटलां. तांच्या ह्या गुणांचो परमळ धाय दिकांनी सुटला. ह्याच तांच्या जिविताचो परमळ ते आयज आमकां दिवंक सोदतात. तर आमी लेगीत कवी भशेन फुलांचे गूण आमच्या जिवितान आपणावया आनी अशे तरेन आमची सरभोंवतण परमळीत करुया. देव बरें करूं.